गरम वातावरणा वयल्यान मातशा थंड वातावरणाचेर या. तो म्हळ्यार सुयश पयर पावस पडलो. तूं स्मार्ट सिटी भितर रावता. स्मार्ट सिटीचें त्या दीस कितें जालें तें आमी पळयलें. आनी तूं कला अकादमीच्याय मातशें लागींच रावता, चड पयस रावना. त्या कला अकादमीचेंय कितें जालें तें आमी पळयलें. ह्या पयलीं पावसाक म्हाका दिसता जो कालोर जातालो आमकां मातशें इंडिविज्युअल लेवलाचेर बरेंच दिसलें. पूण भायर तुगेली आसमंत जो आसा ताजी दशा पळोवन तुजी भावना कितें आशिल्ल्यो हाजे वयल्यान हांव सुरवात करतां. पणजेकाराचें रिएक्शन ताचेर व्हडलें कांय आश्चर्य ना, कारण ही परिस्थिती एंटिसिपेट केल्ली. आतां तांणी जरी 31 मे बी डेडलायन बी सगळें जरी म्हणली, चित्र पळयत जाल्यार स्पश्ट दिसता तें 31 मे हें तांच्या हातांतली डेडलायन न्ही ती. कारण ती निसर्गाची डेडलायन. ती आनी निसर्गाची म्हणटना सुद्दां सिवेज लायन तुमी पळयात. सिवेज लायन जर एक घालतले, कितलेशेच कडेन सोकपीट तांकां आतां 2-2, 3-3 म्हयने जाले मारिल्लें सोकपीट पुरोवप शक्य जायना. ते फक्त पायप घालून दवरल्यान तांकां सोकपीट. आतां एक रस्तो तांणी हातांत घेतलो जाल्यार मिनिमम 45 ते 60 दीस ते काडटात. सगळे रस्ते हातांत घेतल्या तुमी ना अजून. आतां एप्रील सोंपलो, अजून 2-3 मेजर रस्ते तुमच्या हातांत घेवपाचे उरल्या. सो 31 मे ही एचीव जावपाची डेडलायन न्ही. सो पणजेकारान पयलींच लक्षांत धरिल्लें आमच्या मुखार बाबा पावस येतलो तेन्ना कितें वाडून दवरलां. ताका लागून त्या पावस आयलो की पणजेकारान तो दीस मारून व्हेला. तशेंच कला अकादमीचें कशें केलां. कला अकादमीक तांणी PWD जशी एक सादी एखाद्या बिल्डिंगे कडेन पळयता तसोच तांचो दृश्टिकोन आसा पयलींच्यान. नाजाल्यार येदे व्हडले कुरय्यान उबें केल्ले आर्किटेक्चराचो नमुनो तुमी तो नमुनो तुमी नॉमिनेशनाचेर काडून कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्टाक दितात. म्हळ्यार हांकां नमुने म्हणचें पडलें ना म्हणून ते नॉमिनेशनाचेर तुमी दिले. आतां नॉमिनेशनाचेर दिता तेन्नाच तेज्या बांदकामाचो फुडार कळिल्लो. तितल्यार तुमी भागले ना. तुमी कमिटी नेमली. एक फाटले वर्स 1.5 वर्स जालें एक मिटींग जावना त्या कमिटीची. फाटल्या नॉमिनेशनाचें कांड जें तपासपा म्हणून कमिटी नेमिल्ली तो अध्यक्ष आतां एक मिटींग घेनासतना काल रिटायर जालो आनी थंय आतां दुसरो अध्यक्ष. म्हणजे जें कितें घडलां त्या डिलाच्या बाबतींत अथवा त्या वेव्हाराच्या बाबतींत ताजें सिरियसनेसूच सरकाराक ना. आतां वयल्यान घडली ती दुसरी गजाल, ती मुळच्यानूय कळपाची आसा. जशें पयलीं पळयलां मांडवीचें लेवलूच सिल्टेशन जावन वयर पावलां. सो अंडरग्रावंड सिपेज आतां वयल्यानूय सुरू जाल्या आनी अंडरग्रावंड सिपेज ह्यो दोनूय गजाली केल्या त्या बांदकामान बंद जावप शक्य ना हें सगळ्यांक स्पश्ट जालां. ओके पांडुरंग बाब, क्विकली ऑन स्मार्ट सिटी आनी कला अकादमी. स्मार्ट सिटीचो म्हाका दिसता की फाटल्या वर्सा जालें तशेंच जातलें हे फावटी की कंप्लीट काय जावचें ना. कारण अशें अनेक कामां आसा जी आत्तां हातीन घेतलेली आसा आनी ती कंप्लीट जावपाक 1.5-2 म्हयने लागतले. 31 मे बीन म्हाका दिसता की डेडलायन जावचें ना म्हणून परत डागडुजी करून आमकां ते धापून दवरतले आनी परत हो पावसाळो काडचो पडटलो अशें म्हाका दिसता. कला अकादमीचें म्हटलें जाल्यार हो विशय खूब गंभीर आसा आनी अशें जालां अशें की जबाबदारी कोणूच घेयना. तो कला अकादमीचो चेअरमॅन मिनिस्टरूय घेयना आनी PWD घेयना आनी CMय घेयना, कोणूच घेयना. गोंयचें सांस्कृतीक केंद्र म्हणून आमी कला अकादमी कडेन पळयतात. फाटलीं 2-2.5 वर्सां ते कला अकादमींतले सगळे स्टाफ काडला, कार्यालय काडला आनी खंय तरी तांकां व्हेला. थंय कोण ना त्या अकादमीन, ते कोण पळयना. सेक्युरिटी गार्ड दाराचेर उबे आसतात आनी जेन्ना कितें पडटा कितें घडटा तेन्ना ह्या कामाची जबाबदारी कोण घेयना. बारीक सारीक गोश्टी वयल्यान आमी लोकांक हें करता, पिडतात आनी हे इल्ले व्हडले शेकड्यांनी कोटी रुपया खर्च करून लोकांचे पयशे खर्च करून तुमी दर खेपे पडलेले फावट जर हात वर करता सगळे जाण आसत जाल्यार म्हाका दिसता की हेची कोण तरी म्हणजे कोणी तरी जबाबदारी घेवपाक जाय आनी कोणाची तरी कारवाय जावपाक जाय. जाल्ले फावट अशें जावं शकना. एकदा स्लॅब पडलो तेन्नाय तुमी तशेंच केलें, आतां पडलो आतांय तुमी हात वर केलो सगळ्यांनी आसा. कोणी तरी जबाबदारी घेवपाक जाय ह्या गोश्टीची. See Pramod, smart city flooding, I think we should not comment at this point in time because they have a deadline of 31st March. So you want to give them benefit of doubt. Benefit of doubt in the sense the rains also came all of a sudden, unexpected. So to come to a conclusion saying that works have been bad is maybe too early. Kala Academy. Kala Academy is something which is unacceptable because for the fact that we were told that this is going to be a state of the art and some kind of international standard वयल्यान एक ऑडिटोरियम आमकां मेळटलो. तो शब्द वापरना का ऐकून ऐकलं स्टेट ऑफ द आर्ट ना स्टेट ऑफ द आर्ट बरें आहा. स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सप्लेन करपाक जो शब्द वापरिल्लो पळय. So what happens is we were expecting something big.
Now suddenly in the first rain, I mean if a false ceiling comes down, and thankfully there was no kind of a damage done to human life, पण भुरगीं धाकटी भुरगीं थिंगा ट्रेनिंगाक वता, थिंगा डांस क्लासीसांक वता. Just imagine if this had to come down on some kid there and hurt that kid, you know. We can't expect this from auditorium which we are saying that Yes. is going to be a world class auditorium. So secondly, accountability has not been fixed. पहिली पाटी ते आमचे कोलॅप्स झालं तेन्ना आता आफ्टर 1 year they are trying to schedule a meeting of the committee. तितून भितर अजून आफ्टर 1 year now just 2 days back they have said Yes. that we are going to meet after 1 year तो कोलॅप्साचो. So it sums up the whole खरें म्हणजे आनी कला अकादमीक जर कलाकारांनी चळवळ केल्ली जाल्यार घडये सरकारा जाग येतली आशिल्ली. फॉर एग्जाम्पल थंय तियात्र जाताली. आज जर साश्टींक इश्यू जाल्लो न्ही, आमी तियात्र करताले ती कला अकादमी तुमी वाट लायली म्हणून, जाल्यार घडयेक सरकार आतां धांवपळ मातसो करीत आशिल्लो. म्हाका एक सदांच दिसता गोंया भितर कारण ज्यो चळवळी जाल्यो तातूंत भितर त्या प्रत्येक चळवळी भितर कलाकारांचो व्हड वांटो आहा, मोठो वांटो आहा. खंयची आसूं ती चळवळ मागीर ती मागीर पर्यावरणाची चळवळ जावं, राजकीय चळवळ जावं, अस्तित्वाची चळवळ आसूं. एकच दुख्ख आहा की जेन्ना कलाकारांच्याच सांस्कृतीक केंद्राची ही दशा जाल्या तेन्ना कलाकार खंय आहात.